गोविंद गावडेन येता ती वेंचणूक भाजपाच्या तिकेटीचेर लडोवपाचो निर्णय जाहीर केला। वाठारांतल्या पंचायतीचे पंच, सरपंचांक आनी वावुरप्यांक बरोबर घेवन पत्रकार परिशदेंत ताणें जाहीर केलें। आज सांजे तो आमदारकेचो राजिनामो दितलो। हांवें आज एक कार्यकर्त्यांचो आदर आनी परत एकदा एक निर्णय घेतिल्लो आसा की मुखावेली जी निवडणूक जी आसा 14 फेब्रुवारीची निवडणूक जावपाची आसा। 21 तारखेच्यान ताचें नोटिफिकेशन जाहीर जातलें आमगे नॉमिनेशन भरपाचें आसा। तातूंतल्यान हांवें असो एक निर्णय घेतिल्लो आसा की मुखावेली निवडणूक जी आसा ती भारतीय जनता पक्षाच्या तिकेटीचेर निवडणूक लडपाचें हांवें आज ठरलेलें आसा। हांवें म्हणलें म्हज्या कार्यकर्त्यांक मान आनी सन्मान दिवन हांवें निर्णय घेतिल्लो आसा। दिवचो पडटलो, म्हाका आमदारकेचो राजिनामा दिवचो पडटलो आनी नंतर म्हजो पक्ष प्रवेश आसतलो। आज बरोबर 3 वरांचेर हांव म्हजो आमदारकेचो राजिनामा आमच्या स्पीकर जे आसा तांचे कडेन हांव संपर्क करतलो आनी तद नंतर बरोबर 4 वरांचेर भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश करपाचो असो म्हाजो मानस आसा।